मातेव 3 सर्गींच्या राजाची परगोटणी कथन 10 वचोरयां जेजू एका कोडकाराक बरो कोत्ता. चॅप्टर 8 दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकाच्यो उरपुंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. अवचितूच एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो. आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय, म्हाका जाय, नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगूं नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याजनिकाक दाखय आनी मोइजेसान फर्मायलोलें दान भेटय. अशें तूं बरो जालाय म्हूण परचेक रुजू जातलें. जेजू शतपतीच्या चाकराक बरो कोत्ता. जेजू कापेर्नाहूम भितर सरल्या उपरांत एक शतपती उपकार मागूंक ताचे सोंशें आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो कोत्ता. परतीपाळून शतपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाल आसां आनी म्हजेय खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्याय एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अशें कर आनी तो कोत्ता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बावाट म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तंतें थावन जायतीं येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजाच्या पुतां धुवांक देव भायल्या कालोखांत उडयतलो. थंय तीं रुदन करून आनी दांत करकारून आसतलीं. आनी जेजून शतपतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें बावाट धरलय देखून तूं मागताय तशें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. जेजू सोबार लोकांक बरो कोत्ता. आनी जेजून पेद्रूगेर वचून ताचे सासूक जोरान आंतुन्नार पडलोली देखली. ताणें तिच्या हाताक धरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातच देंवसार बसलोल्या जायत्या जाणांक ताचें सोंशें हाडलीं. ताणें एका उतरान देंवचार काडले आनी सगल्या वायटकारांक बरीं गेलीं. ताणें आमचे वेलो पिड्यारोग उबारलो आनी आमच्यो बोल्लिको आपणाचेर घेतल्यो. अशें इजायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पालोन आयलें. जेजूचो पाटलाव करूंक कोण पुरती? आपणा भोंवतणी लोकांची भेट पळोवन जेजू दर्याचे पेले तोडीं वचूंक लायलें. एका धर्मशास्त्र्यान लागीं सरून ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं वेशीतय, हांव तुज्या फाटल्यान येतलों. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक धोली आसात आनी वाऱ्यावयल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक खंयसरूच वातना. ताच्या शिसांतले आनीक एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्ल्यान तांणी आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावन दी. जेजू मोड थोंडायता. तेन्ना जेजू एका ओड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी अवचितूच दर्यांत इतलें खोर एक तुफान उप्रासलें की ल्हारां ओड्या वयर पावतालीं.
पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी मोडटाव. आनी ताणें म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? इतलो हलको तुमचो बोवाट? मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक बेश्टायले आनी एकदम थंडाय जाली. ते अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. गाडारा प्रांतांत जेजू देंवचार काडटा. गाडारा प्रांतांत दोरन्याचे पेले तोडी तो आयल्या उपरांत देंवचार बसलोले सोमादींतले भायर सरून आयलोले. दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकुळटे आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक कालीच जायनासलें. आनी अवचितूच ते बोब मारूंक लागले, जेजू देवाच्या पुता, तुका आमचे कडेन कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वळवळावंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हड हिंड चोत्तालो. आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकांच्या हिंडांत आमकां धाड. आनी ताणें ताका म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरां भितर वचून रिगले आनी अवचीत सगलो हिंड कोल्सा वेल्यान नेटान दर्यांत धांवून गेलो आनी उदकांत बुडोन मेले. राखणें पळून गेलें आनी नोगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलोल्यांक कितें जालें तें सगलें तांणी कळीत केलें. अवचीत नोगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळना फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लायलो. देवाचें उतर हें.